4 वर्सांचो अहवाल आसा हांगासर आणि सरकारान केल्ल्या कार्याचो पुराय नियाळ हातूंत केल्लो आसा. 2012 हांगासरली स्टाफ संख्या जी 9 आसली ती आयच्या आतां ती 40 जाल्ली आसा. मोठ्या प्रमाणात आमी अनुवादक घेतिल्ले आसा, ज्युनियर ट्रान्सलेटर्स. पूण सिनियर ट्रान्सलेटर्स घेता आसतना एक अडचण आमकां दिसल्या GPSC ती MA कोंकणी आनी मराठी जाल्ले आणि 5 वर्सां ट्रान्सलेशनाचो अनुभव आशिल्ले लोक मेळना आणि 3 फावटी एडवर्टायज करून पोस्ट लॅप्स जाले. ती एक आमकां अडचण आसा. इतले भुरगे MA करूनय कोंकणी मराठी ते कित्याक मेळना काय म्हणून एक एसिस्टंट डायरेक्टर पोस्ट आमचे कडेन आसा मराठी, तो बी एडवर्टायज करून आमकां मेळना. तो एक हें आसा. पयले खेप ह्या डिपार्टमेंटान रेवेन्यू जनरेट केला जो पयलीं आमकां थोडोसो 1675 रुपया 2012 आसलो. तो आमी आमचे इन हाऊस पब्लिकेशन्स तयार करून सेल ऑफ बुक्स आणि फॉर्म्स विक्री करून मानाधिक मंत्र्यांनी तेन्ना आमकां एक सूचना केली की रेवेन्यू जनरेट करप. 2 लाख रुपयाचो रेवेन्यू ह्या डिपार्टमेंटान पयली खेप जनरेट केल्लो आसा. हो जो कलर वापरला तो आमी सरकारी कलर म्हणून आमच्या खात्याक स्विकारिल्लो आसा. आमचे सगळे नेम बोर्ड्स बीन आसा ते ह्या हातून येता आणि म्हत्वाची पब्लिकेशन आमच्या हातून येता. फाटल्या दिसांनी आमी विधानसभा कामकाज मार्गदर्शिका म्हणून कोंकणींतल्यान विधानसभेचें कामकाज चलता ताच्या संदर्भाची पुस्तिका मानाधिक मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते उजवाडाक हाडली आणि ताचे पयलीं मानाधिक मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर OP मिश्रा ह्या IPS अधिकाऱ्याचे इंग्लिश पुस्तकाचो जो अनुवाद प्रकाश कामतीन केला ते बीन आमी उजवाडाक हाडल्या. आमची काही महत्वाची पुस्तकां आसात ती आउट ऑफ प्रिंट आसतात, म्हणजे 500 कॉपी छापतात. तातूंत कोंकणी आनी मराठीच पुस्तकांक मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिलां आमी. आमचे बेनिफिशरीज आसात त्यांचे सगळे लिस्ट आमी हातून दिले आणि मोठ्या प्रमाणात कोंकणी बरोबर मराठीकूय ऑन रिकॉर्ड आमी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिल्या आणि ते कार्य चलतात. गोवा मराठी अकादमीची स्थापना सरकारान केल्ल्या सावन मराठी अकादमीचे कार्यक्रम नेटान चालू आसात. त्या बरोबर कांय नव्या संस्थांक आमी अनुदान दिलां ह्या सरकारान. तातूंत कोंकणी भाशा मंडळ, अखिल भारतीय कोंकणी परिशद अश्यो कांय संस्था आसात. दालगार कोंकणी अकादमीक स्वतंत्र अशें तांचें ऑफिस तयार करून दिलां. अश्यो कांय कार्यावळी आनी ताचो सगळो आलेख कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश हातून दिल्लो.